आसतल्यो त्यो कश्यो थंयसर आसतल्यो, कशी सेवा दितले, कोणाच्या मार्फत सेवा दितले. हांगा जे लोकल लोक आसा मोपा परिसरांतले आनी एकूणच पेडणे तालुक्यांतले जे इच्छूक आसा ह्या टॅक्सी वेवसायान, तेंचे म्हणणे सरकार आयकपाक आजून पर्यंत कित्याक तयार जायना. सरकार आपलो जो ॲप बेस्ड टॅक्सी हो जो विशय आसा तो ह्या सगळ्या टॅक्सी आमच्या बांधवांचेर कित्याक लागून सोदता, हो एक प्रश्न निर्माण जाता. आमी ह्या टॅक्सी वेवसाया बद्दल जे युवक फुडें आसात, चल्लेले आसात, तेंचे बरोबर सुद्दां खूब आमी विचार विनिमय केलो. तेंच्यो सुरवातीक 3 संघटना आसल्यो. मागीर हे राजकारणी आसात, आमदार आसात, मंत्री आहात, ते अरे तुमी 3 संघटना करतात, आमी तुमचे प्रॉब्लेम कशे सॉल्व करचे हो तांकां प्रश्न करपाक लागले. त्या भुरग्यांनी सगळ्यांनी तडजोड केली आणि ते एकठांय येयले आनी टुगेदर फॉर मोपा ह्या बॅनरा सकयल आतां ते टॅक्सी वेवसाय सुरू करपाचे जे कितें तेंचे विचार आसा ते घेवन ते फुडें वयतात. ताका दिसलें की विमानतळाचेर ज्या लोकांचे जमनी गेला ते लोक फसलेले आसात आणि आता ह्या लिंक रोडा खातीर आमी फसपाचे आसात. आणि निदर्शनां जालीं, व्हडले व्हडले आंदोलनां जालीं, अरेस्ट जाले, खास करून महिला आणि जाणटे मनीस तेंचेर केसी रजिस्टर केले सरकारान. म्हणजे सरकार खंयच्याय पातळीर वचून लोकांक त्रासान घालून एकदा जमिनी आपल्या कब्ज्यान घेवपाक त्या टायमार तयार जाता. आणि मागीर आश्वासनां, कसली आश्वासनां, तर तुमच्या भुरग्यांक आमी नोकरी दितलो. सुरवातीक अशे लेटरा पासून आसा की तुमच्यो ज्यो ज्यो जमनी वयता त्या सगळ्या कुटुंबांतल्या लोकांक आमी सरकारी खात्यांनी नोकरी दितल्यो. असले व्हडले फटींगपण पळयात. तेजे उपरांत सगळी आश्वासनां की तुमकां मोपा एअरपोर्टाचेर नोकऱ्यो मेळटल्यो, तुमकां आमी बरो रेट दितले, तुमकां रोजगाराच्यो संदी आहा त्यो तुमकांच मेळटल्यो. म्हणजे सगळी आश्वासनां सगळी भुलभुलल्या प्रमाणे लोकांक सगळ्यांक घुसमटून दवरले आणि सगळे लोक आशेर रावले. आणि हेतून एक महत्वाची गोष्ट आमी नमूद केली ते म्हटल्यार संपूर्ण पेडणे तालुक्याक हो जो मोपा विमानतळ सुरवातीक वरदान ठरतलो अशें म्हणून दाखयल्लें, पूण ते लास्टाक ठरोंक ना. आणि नॉर्मली ज्या लोकांक डायरेक्ट इफेक्ट जावंक ना ते लोक ह्या आंदोलनांत भाग घेवपाचो सोडात, पूण तांचे सिंपथी दाखोवपाचो सुद्दां ह्या आंदोलनकारांक सिंपथी दाखोवपाचो सुद्दां प्रयत्न करूंक ना हें आमकां दिसून येयलें. पण आतां हळू हळू लोकांक कळ्ळें की आमची फसवणूक जाता. आतां मोपा टॅक्सीचो जो विशय आसा तो सद्या आतां ऐरणीचेर येयल्लो आसा. प्रत्येक भुरगो म्हणटा कितें, सरकार आमकां नोकरी दिवंक शकना, सरकारी नोकरी. आमी खूब प्रयत्न केले, खूब एप्लिकेशनां केली, इंटरव्यू दिल्यो, सरकारी नोकरी ना. मागीर ते म्हणटात आमकां सरकारान मोपा एअरपोर्टाचेर तरी नोकरी दिवची. हांगा एक नमूद करेचें दिसता की मोपा एअरपोर्टाचेर जे सरकार सांगता नोकरी दिल्यो ती सुद्दां एक व्हडली झूट आसा, व्हडली फट आसा. ह्या टॅक्सी विशयी टुगेदर फॉर मोपा ह्या बॅनरा सकयल ते भुरगे लढटात. आमी पेडणे तालुका नागरीक समिती आवाहन करूंक सोदता संपूर्ण पेडणे तालुक्यांतले जे विचारवंत आसा, जे नागरीक आसा, तांकां सुद्दां कळटा की बाबा आमच्या सहकार्याची ह्या भुरग्यांक गरज आसा. आयज मोपा विशयाचेर जर आमी आवाज करूंक ना जाल्यार सरकार आमकां पूर्णपणे फसयतलो. येलो आनी ब्लॅक टॅक्सी कावंटर ही काळाची गरज आसा. थोड्या जाणांक तेजे बद्दल म्हायती ना. एकदा तुमकां तेजे बद्दल म्हायती मेळ्ळी की तुमकां सुद्दां कळटलें की बाबा हय आमकां हो येलो ब्लॅक टॅक्सी विमानतळाचेर जावोच, कित्याक आमच्या भुरग्यांचो तो फ्युचर आसतलो. पेडणे पंच सरपंच कितें करतले म्हणून दिसता खंय तरी कमी पडटा. मे बी तांकां दिसता कोण तरी सपोर्टाक जाय, आमी आसा हे कितें करचें ना. आतां खंय तरी आयकलां की तांकां सांगलां खंय तुमकां डेव्हलपमेंटाक पयशे दिवचे ना. प्रत्येक फावटी हेच सांगून आमकां तेंच्यांनी फाटीं उडयले. डिलिमिटेशना वखदार हांवें एकट्यान भाशण केल्लें 17 डिसेंबराक हेतून मिनेझीस ब्रागांजान मिटींग जाल्ली. जाल्यार एका भाशणाक आमी सजेशन दिल्लें की एक शापोरा नदीचेर एक मतदारसंघ जातलो आणि दुसरो तेरेखोल नदीच्या काठार दुसरो मतदारसंघ, जेणे करून धारगळीन 2 जे जास्त SC कम्युनिटीचे वाडे आसात ते मदल्यान वयतली लायन आणि दोनूय आमचे मतदारसंघ ओपन जातले. हो जेन्ना अशें भाशण जेन्ना केल्लें तेन्ना म्हाज्या अगेन्स्ट भाशण करपाक 4 जाणांनी भाशण केलां, इन्क्लुडींग लक्ष्मीकांत पार्सेकर मुख्यमंत्री, अरुण मानकरणे आणि 2 जाण आसले. हे कित्या खातीर तर आमचे सध्या स्वाभिमान आसा आमचे कडेन, पूण ताका अकलेची जोड आमी लायना म्हणून आमी त्रासान पडटात. म्हणून आयज पेडणेकार स्वाभिमान आसा
खंय वचोंक ना. कित्याक आमच्या लागीं जास्ती हा स्वाभिमान हे गोंयांत लक्षांत दवरचें. पेडण्याचेर फक्त 150 वर्सां पोर्तुगीजांनी राज्य केलां, बाकीच्या गोंयाचेर 450 केलां. तेंचे कडेन स्वाभिमानाची कमी जाय पूण आमचे कडेन कमी ना. आनी जर हे जायत आमी आमचें मेळोवन दाखयतले. म्हणून सगळ्यांक एक क्षणाचें चिंतू नाका. तुमी चिंतता आयज तुमी सरपंच आसा, पंच आसा, झेडपी आसा, आमदार आहा, तुमकां डेव्हलपमेंट. तुमी लक्षांत दवरा 1961 पासून असे खूब आमदार जावन गेले, कोणी डेव्हलपमेंट अजून कोणी सोन्याची छप्परूय घालूंक ना आनी सोन्याचे रस्तेय करूंक ना. तुमचो सांगा ते तुमचे काणयो दवरा म्हणून सांगा. हेच्या आदी खूब काणयो आयकूनय जाल्या आमच्यो, खूब जाल्यो. स्पोर्ट सिटी वखदार व्हडली आश्वासनां दिल्लेली ती अशीच जाली. आतां गरज आसा इतलेंच सांगा सगळ्यांनी, सगळ्या लोकप्रतिनिधींक हात जोडून विनंती करता की तेंच्यांनी हो विशय समजून घेवचो आनी काळ्या पिवळ्या टॅक्सींग म्हणजे येलो कॅब टॅक्सींग हांगासर आमकां थंय स्टँड आसचो एअरपोर्टाच्या भितर म्हणून सगळ्यांनी मागणी करची. हेच आमचें आव्हान आसतलें. आमचे लोक तुमचे कडेन येतले किंवा तुमी स्वताचो व्हिडिओ तरी करात किंवा खंय तरी एक ट्वीट करात किंवा व्हॉट्सअपार एक पोस्ट घालात की येस आमकां हो टॅक्सी स्टँड जाय. आनी इतले तुमचे करून आमी एक कॉल घालतले. हो आमचो फक्त प्राथमीक आसतले. सरकाराक जर ही कळना जाल्यार काल सुदीप तामणकरांनी खंयच्या तरी एखाद्याच्या भाशणांत सांगला हे लढो तुमचो 3-4 म्हयने तरी जावपाक जाय. 3-4 म्हयने आमी 3-4 वर्सां उठपाची. हेच्या खातीर पेडणे तालुकाक ह्या प्राथमीक स्तराचेर एक सादें आंदोलन आतां सुरू करता आनी सगळ्यांक आवाहन करता आमच्या लोकप्रतिनिधींक, आजी माजी लोकप्रतिनिधींक इतलेंच समजून घेयात की हो येल्लो कॅब टॅक्सीचो विशय समजून घेयात. हो आमच्या अस्तित्वाचो प्रश्न आसा पेडणेकारांच्या. अस्तित्व इतल्याच खातीर की थंय GA11 शिवाय दुसऱ्यो गाडयो रजिस्टर जावंक शकनात त्या टॅक्सी स्टँडार. म्हणून ते आमकां दियात. तुमी भायर जायी तितली एप वापरात, आमकां कितेंच फरक पडना. प्रमोद सावंतान आमचे दोनूय आमदार जर ताका दुर्बल दिसता जाल्यार ताका दिसो न्ही आमी लोक सक्षम आसात. त्या टायमार सुद्धा स्पोर्ट सिटीच्या टायमार सुद्धा सगळे आमदार तुमच्या वाटेन आसले तरी आमी फायट करून आमकां जाय ते आमी मेळयला. आनी तुमकां जर परत दिसता शेतकरी अमेंडमेंट आसली आमच्या कायद्याची ती आमी अमेंडमेंट आमकां जाय तशी करून घेतल्या. आतां जर दिसता तुमकां हे फावटी आमी परत उबे रावपाक जाय, आमी तयार आसात. आमदाराची गरज ना, तेन्नाय आमच्या वांगडा कोण नसले. म्हणून आमी आमच्या आजी माजी लोकप्रतिनिधींक इतलेच सांगता हो विशय समजून घेयात आनी इतलेच तुमी सांगात. घरात बसून तरी तुमची प्रतिक्रिया दियात की हय आमकां हो विशय समजला. हाळी गांवांत ह्या मिटींग जाले तेन्ना की एका पंच सदस्यान आमकां सांगले की ॲप कशें चलतले, ऑपरेशनल कितें आसा ॲपाचें. ताणें आमकां सांगलें की ॲप आसा हो सरकाराचो म्हणटा, कावंटर दितले GLाचो, गोवा इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी जी आसा हो एक कावंटर घेवन बसतले आनी बुकींग कांय ना ॲपाचेर. डायरेक्ट थंय कावंटराचेर येवप आनी बुकींग करप आनी क्यू सिस्टम. सो असो ह्यो ऑपरेशन जातलो हेजो ऑपरेशन सिस्टम ॲपाची. मागीर एक प्रश्न तेंच्यांनी खंय विचारलो CMा की बाबा हांगाच्यान जर काणकोणा गेलो आनी थंयच्यान ते हेका पर्यटकांक तर बाबा ही टॅक्सी फुडें भोंवपाची जर तेणें थरयली जाल्यार त्या काणकोणच्या जे टॅक्सीवाले आसात ते बाबा अलावड करतले का त्या टॅक्सीवाल्याक की पेडण्याच्यान हांगा काणकोण घेवन गेलो आनी काणकोणच्यान तूं त्या सबंद परिसरार भोंवपाक. जाल्यार ह्या प्रश्नाक CM साहेबाचें उत्तर आसा की ती आमी कायद्यान तरतूद करूं. सो तेन्ना आमकां खंय तरी खटकलें की हो ॲप आसा हो कायद्या अंतर्गत ना आसा. ह्या ॲपाक जी मान्यताय मेळपाक जाय मंत्री मंडळाची तिवूय ना आसा आनी एकंदरीत हो ॲप हवेर लटकता. हेका खंयसरूच लिगॅलिटी कांय ना आसा. सो अशा ॲपाक फक्त एक भूल जापो मारून जॉयंट जाय म्हणटा अशें सरकार सगळ्या पर्यंत पसरता. आतां येलो ब्लॅक टॅक्सी स्टँड हेची तरतूद कायद्यानूच केल्ली आसा. मोटर व्हेकल ॲक्ट म्हटलो जाल्यार त्या मोटर व्हेकल ॲक्टान ही तरतूद केल्ली आसा आनी त्या तरतुदी अंतर्गत RTA आमी म्हणटा रिजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटी हेणें ती जेन्ना असो एक प्रोजेक्ट येता, येरादारीचो प्रश्न येता तेन्ना तेणें ती जागो आयडेंटिफायड करप आनी तो जागो नोटिफायड करप की येलो ब्लॅक टॅक्सी स्टँड म्हणून. ही सगळी प्रक्रिया RTA अंडर येता. ना जाल्यार आयज जर तुमी वयशात दाबोळे मेळटलो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जातलें, शेतकऱ्यांक लँड लुजींग सर्टिफिकेट मेळटलें, तेंच्या भुरग्यांक फर्स्ट प्रिफरन्स दितले, स्कील डेव्हलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर आमी स्थापन करतले, त्या अंतर्गत जे थंयसर टॅक्निकल कितें गरज आसा थंयसर ते भुरग्यांक आमी थंय हें करतले. पूण ह्यो गजाली जर आमी पळयले जाल्यार आयज मेरेन सरकारान कांयच गजाली करूंक ना.
CM साहेब सांगता की 60 लोकांचे अजून कॉम्पेन्सेशन हेल्डअप जावन उरले. आमच्या म्हायती प्रमाणे 800 केसीस जे लँड एक्विशन कोर्ट आसा त्या कोर्टान 800 केसीस पेंडींग आसा केसी. हेच्या वयल्यान आमी हिशोब लावूं शकता की कितक्या लोकांक कॉम्पेन्सेशन अजून मेळोंक ना मोपा एअरपोर्टाच्या जमिनी भूसंपादनाच्या अनुषंगान. त्या भायर लिंक रस्त्याचो इश्यू आसा तांकांय अजून कांय मेळोंक ना आसा. लँड युजींग सर्टिफिकेटूय अजून मेळोंक ना आसा. आनी मुख्य गजाल म्हणजे जेन्ना 2015 इलेक्शन एनवायरमेंट क्लियरन्स गावल्ले तेन्ना जो आराखडो पयलीं तयार केल्लो त्या मोपाच्या आराखड्याकूच मान्यता आसली. हे सगळे गजाली आमी सरकाराच्या निदर्शनाक हाडले, कोर्टाच्या निदर्शनाक हाडले. आनी म्हाका सांगीची एक गजाल दिसता की हो लिंक रस्त्याचो इश्यू CM साहेबानूच सगळ्यांचे पाड घातलेले आसा. कारण हो जर लँड एक्विशन कायद्या अंतर्गत जर केल्लेले जाल्यार त्या शेतकऱ्यांक खंय तरी पयशे वेवस्थीत मेळटले आसले. गांव वयशात रेल्वे स्टेशनाचेर जाल्यार आयज थंयसरूय येल्लो ब्लॅक टॅक्सी स्टँड आसा. थिवे रेल्वे स्टेशनाचेर वयशात थंयसरूय आसा. आमच्या पेडण्या तुमी वयशात रेल्वे स्टेशनाचेर थंयसरूय आसा. म्हापश्या तुमी वयशात बस स्टँडाच्या सायडीन टॅक्सी स्टँड आसा थंयसरूय आसा. आनी हो असो कितें गैरवेव्हार ना, थंयसरूय क्यू सिस्टमूच आसा. क्यू सिस्टमानूच हो सगळो ऑपरेशन जाता. आनी जी संघटना ती आसा म्हापसाची किंवा मडगांवची किंवा दाबोळची ही ती सगळी सिस्टम तेंची संघटना चलयता. असो ह्यो कायद्यान दिल्लो अधिकार हक्क. आयज कितें मागणी आसा पेडण्याच्या सगळ्या टॅक्सीकार भावांची की आमकां जी कायद्यान तरतूद केल्ली आसा येल्लो ब्लॅक टॅक्सी स्टँडाची तीच फक्त तुमी नोटिफायड करा मोपा एअरपोर्टाचेर आनी आमकां दिया. आमकां त्या एपाची देणा घेणा कांय ना आसा.